प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज संक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 5वा विसवोर वोड 33 ते 39 पर्यंत. लूक चॅप्टर 5 वर्सेस 33 to 39. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना ताणें जेजूक म्हणलें, जुवांचे सीस आनी तशेंच फारिजांवाचे भोंवन भोंवन उपास आनी मागणी करतात. पूण तुजे सीस खावन पिवन खुशाल आसात ते कशें? आनी जेजून तांकां म्हणलें, न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान ताका उपास करूंक लावये. न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले. मागीर ते दीस येतोच ते उपास करतले. अशी एक वपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोन्न्या वस्त्राक कोपो मारून नव्या वस्त्राचो कुडको पिजून काडिना. तशें केल्यार नवें वस्त्र पिजलें तें पिजलें. त्या भायर ताचो काडलेलो कुडको पोन्न्या वस्त्राक सोरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोन्न्या चामड्या पोतयांनी भरिना. भरलो जाल्यार नवो सोरो चामड्या पोतयो फोडून उडयतलो आनी तो ओतोन वेतलो. आनी चामड्या पोतयांचो विबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या चामड्या पोतयांनी भरूंक जाय. आनी पोन्नो सोरो पिवून आयलेल्यांक कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना. पोन्नो सोरो अदीक बरो अशें ती म्हणटात. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आयज जेजू उपासना विशीं विचार करता आनी शिकवण दिता. आनी भाव भयणीनो ह्या उतराची आमकां समजणी मेळत जाल्यार आमी आयज कित्याक उपास करता, कित्याक उपासाची गरज आमकां, ही समजणी आमकां मेळटली. कितले फावटी आमी उपास करता, कित्याक आमी समजना की उपास केल्या उपरांत देव आमचेर एकदम खोशी जातलो, तो आमकां बेसावनी भरतलो. आनी खूब लोक आयज उपास करून मागणे करता आनी समजता की देव तांचे मागणे आयकता. पूण खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमानांत जेजू आमकां शिकवण दिता कोहे भाशेन उपासाचो फायदो आमकां जाता. तो कितें सांगता, आयज आमकां पोन्न्या करारान आनी नव्या करारान कितें फरक आहा, कितें डिफरन्स आहा तें आमकां शिकोवंक सोदता. भाव भयणीनो जेन्ना जेजू येयलो ह्या संवसारान तेन्ना पोन्न्या कराराचो वेळ आसलो. म्हणजे लोक त्या वेळार मोसेसाच्या कायद्या प्रमाणे चलतालीं आनी मोसेसाच्या कायद्या प्रमाणे लोकांक अहें करचें पडटालें, तहें करचें. खूब खूब थंयसर कितें म्हणटा तें रूल आसले. त्या कायद्या प्रमाणे साबाताच्या दिसा काम करूंक जायनासलें, उपास करचो पडटालो, मागणें करचें पडटालें, लोकांक दान दिवचें पडटालें आनी खूब वस्तू अश्यो आसल्यो. पूण जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो ताणें एक नवो करार कोमेस केलो. कोहो तो नवो करार? आपल्या रोगता वरवीं तो खुर्सार गेलो, ताणें आपलें रोगत वारोयलें आनी आतां एक नवो करार ताणें घडोवन हाडलो. आनी त्या नव्या करारा वरवीं जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता, जो कोण जेजूक आपलो सोमीत देव आनी सरमंडार म्हूण मानून घेता, जो कोण फकत धर्म करिना पूण जें जेजून केलां खुर्सार ताजेर तो भावार्थ दवरता, तांचें तारण जाता आनी ती आतां देवाची भुरगीं जातात. म्हणटच भाव भयणीनो पोन्न्या करारान कितें घडटालें? पोन्न्या करारान अहें आसलें की लोकांक कायद्या प्रमाणे काम करचेंच पडटालें, म्हणजे कायदो करचोच पडटालो. पूण ह्या नव्या करारान आमी कितें करता, जें जेजून संपालना खुर्सार ताजेर आमी भावार्थ दवरता. म्हणजे पोन्न्या करार लोक फकत कोत्तालो आनी देखून आयज भाव भयणीनो जो लोक आजून तांकां समजणी मेळोंक ना ह्या नव्या करार आनी पोन्न्या कराराची, आजून धर्म करतात, देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरिनात. आपुणूच कितें करतात तें करतात, तेज करतात, मागणी करतात, देवस्पण करतात, लादाई करतात, खूब देवस्पण करतात आनी समजतात की देव तांचे मागणे आयकता म्हणून. देव तांचे मागणे आयकना आमी फकत धर्म करीत जाल्यार. देव आमचे मागणे आयकता जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता. ताचे फुडें भाव भयणीनो पोन्न्या करारान मनशाची चोत्राय आपणाचेर आसली. तो कितें करता, तो आपूण मागणी करता, तेज करता, उपास करता.
पूण नव्या करारान जेजूचो बावार्थ आमचे भितर येयला. म्हणजे जो बावार्थ जेजू आसलो, ज्या बावार्था वरवीं तो सगळे अजापां करतालो, मिलाग्री करतालो, पेकोणी करतालो, तोच बावार्थ आमकां आतां जेन्ना जेजूचेर बावार्थ दवरला तो बावार्थ आमचे भितर येयला. तेजे फुडें भाव भयणीनो, आमी देवा वजीर खंय आमी मानवलेलीं जाता, खंय आमी मानवलेलीं जाता जेन्ना आमी जेजूचेर बावार्थ दवरता, जे ताणें खुर्सार केलें आमचेर पासत, आपलें रोगत वारयलें, ताजेर आमी बावार्थ दवरता. ताजें रक्ता वरवीं ताज्या अमोलीक रक्ता वरवीं आमी नितोड जालीं, देवाचीं भुरगीं जालीं. पूण पोन्न्या करार कितें जातालें? पोन्न्या करार लोकांक देवा जाल्ली मानवली जायनासली, कित्याक तांकां फकत धन करचो पडटालो. त्याच्या धर्मा वरवीं आतां तांकां देवाचें बेसांव मेळटालें. पूण तो पोन्नो करार आसलो. पूण नव्या करारार जें जेजून संपालना, जेन्ना आमी ताजेर बावार्थ दवरता, आतां आमी देवाचीं भुरगीं जाता. देवाक आमी आमचो बाप, देव आमचो बाप जाता, आमी ताची भुरगीं जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी उपास करता, आमी उपास करिना आमकां कितें फायदो मेळोवपाक, आमी उपास करता म्हणजे देवा कडसून आमकां कितें कसलोच फायदो मेळचो ना. उपास करता आमी कित्याक त्या उपासा वरवीं आमी आमच्या मनाची ट्रेनिंग करता, आमी आमच्या मनाची नडसणणी करपाक आमी ते आतां उपास करता. कित्याक जो मनीस उपास करता, आपण जेवण खायना, ताका त्रास जाता, ताच्या पोटाक त्रास जाता, ताच्या कुडीक त्रास जाता. पूण आमी आमचें मन ते आमच्या कुडीक सांगता, तुका जेवण मेळचें ना. आमी जेन्ना दिता तेन्नाच तूं खातली. म्हणजे आमी आमच्या मनाचें ट्रेनिंग करता, आमच्या मनाची नडसणी करपाक. देखून भाव भयणीनो, उपास फकत आमच्या फायद्याचो जाता जेन्ना आमी उपास करता. फकत आमचें वजन कमी जावपाक न्हय, ते आमी फकत आमचे कुडे पासत. पूण आमी उपास करता आमच्या मनाचें ट्रेनिंग करपाक, आनी त्या वरवीं आमच्यान आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर धरूंक जाता. वी कॅन फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड अँड नॉट ऑन आवर 5 सेन्सेस. म्हणजे जे आमकां दिसता, आमी आयकता, ताजेर आमची चोत्राय सोडून आमी देवाच्या उतराचेर आतां आमी चोत्राय दवरता. हे कारणाक लागून उपास आमी करता. आनी हीच शिकोवण आयज जेजू आमकां शिवर्तमानान दिता. आयज भाव भयणीनो, जे आमी आयकलां आयच्या शिवर्तमानान, आनी जी शिकोवण आमकां मेळल्या, ती आमकां खरे भाशेन आमकां ती समजणी मेळल्या जाल्यार आयज तान आमी धर्म करपाक सोडया आनी जेजूच्या उतराचेर बावार्थ दवरपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.